विधवा वायट प्रथांचेर बंदी घालपा संदर्भात अजून तसो कांय कायदो ना, पूण हाचेर जागृताय जावप गरजेची। फुडल्या अधिवेशनात ह्या विशयाचेर विचार करूं येता म्हूण मुखेलमंत्री सभाघरांत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पंचायत विच हॅज टेकन द रेजोल्यूशन मागीर डिस्टर्ब दुसऱ्या कित्याक करप, कित्या खातीर डिस्टर्ब करप? वॉट इज देयर टू बी गोंय दर एक प्रोग्रेसिव्ह स्टेट हे पॉइंट आउट करता, हे ताका काबरालाक दुखता जाल्यार लेट हिम गो टू सम स्टेट वेयर दुखना प्रॅक्टिस हांव फक्त हावजाची शीट जाता म्हाकाय दुखता मतदारसंघात रेजोल्यूशन घेतला स्पीकर सर तशें काय ना ते मुख्यमंत्री सर तेका दुखना पयलीं म्हणजे तेणी फक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला कारण इट इज अ झिरो ओवर तुम्ही जर ते कॉलिंग अटेन्शन जाल्ले सगळ्यांक उलोवपाक दिल्ले जाल्यार काय हरकत नासले। स्पीकर सर ते कॉलिंग अटेन्शनूच घातलेले त्या खातीर आय रिक्वेस्टेड यू टू अलाव अस टू स्पीक। स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन घातलेले 3 फावटी। स्पीकर सर हाजेर म्हजें एकूच म्हणणें आसा, हेजेर एट प्रेझेंट खंयचोच एक्ट कायदो खंयचोच काय गोंयांतूय ना आनी भायरूय ना। इट इज एन रिच्युअल्स ताज्यो ज्यो सेंटिमेंट्स आसा की काही गांवांनी अशा पद्दतीत अजुनूय बी करता ना म्हणणं कशें अशा पद्दत बट ते करपाक जायना, हाजो अवेरनेस जावपाक जाय। बट हेजो अवेरनेस जावप गरजेचो आसा, सगळ्यांनी हेजेर विशेष करून उलोवपाक जाय। अशा तरेची घटना गोंयांत तरी जाली। पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडप ना, हांव तेजेर फुडें येता। केन्ना तरी तशें आसत जाल्यार ताजेर एकदां डिटेलान स्टडी करून फुडले फावटी तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दियात, ताजेर एकदां डिटेलान फुडले हांवें सांगलें ताका फुडले फावटी या कोणूय तूं कर फुडले फावटी ताजेर एकदां डिटेलान उलोवन आमी तेजेर डिसिजनाचेर कितें ते येवया। बट एट प्रेझेंट देर इज नो एनी लॉ खंयचोच कायदो एखादो सुद्दां गोंयांत ना